मोगाच्या भाव भयणींनो आणि भुरग्यांनो, गेल्ल्या 3 दिसांचे शुभवर्तमानाचो संदेश एकूच जावन आसा. परत्यान येतल्या जेजूक आमी स्विकार करूंक या मेळूंक आत्मीक तयाराय करी जाय आनी जागृतायेन रावंक जाय म्हणयत. तर आमी कशी तयारी करूंक जाय ते एका उदाहरण वरवीं पळया. जर तर एका नाविकाची पतीन, सेलर्स वायफ, आपणाच्या घोवाची वाट पळोवंक ती दर्यार देगेर रावल्यार कितें जाता? जे काम तिणें करूंक जाय ते काम ती करूं शकना. पूण जर तर आपल्या घोवाची वाट पळयत आपल्या घरांतूच जे कितें तिचें काम आसा ती करत आसता, जावंक फुरो सादारण काम ते असादारण रितीन करून ती आपल्या घोवाची वाट पळयता. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयचें शुभवर्तमान आमकां आमच्या मरणाची तयारी करूंक आपयता. मरण आमकां खंयच्या घडये आनी केदाळा येता सांगूंक येना. आमी अशी तयारी करूंक जाय जेजून परत्यार वेतेली की आमी आजूच मरता आनी ताका मेळोंक आमी तयार आसा. तर आमी कितें करूंक जाय? ताका मेळोंक आमी कशें आयते रावूंक जाय ताच्या बद्दल आमी चिंतूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय.